नमस्कार. गोवा टुनाइटात राधिका कामत सतुस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. चंद्रयानाच्या यशा उपरांत G20चे यश. देशवासियांक उमेद. भारत मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉराची बुन्याद भारतात घाली म्हण इतिहास. प्रधानमंत्र्याची मन की बात. गांधी जयंतीक स्वच्छांजली. आग्वाद लाईट हाऊस इव्हेंट. ट्युरिस्टांचो आंकडो वाडटलो. दिसाक एंट्री मर्यादा 20,000 करची. मुख्यमंत्र्याची केंद्राक सुचोवणी. मायकल म्हणटा इव्हेंट 365 दीस करचो. आनीक 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनीक बावटो. प्रधानमंत्री मोदीन व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं दाखयलो बावटो. प्रधानमंत्री म्हणटा ट्युरिझमाक बूस्ट. मल्टी मॉडल कनेक्टिव्हिटीचेर फोकस. गोंयांत पावस चालूच. आज फाल्यां येलो अलर्ट. गडगड जोगला मारून पावस. 28 सप्टेंबर मेरेन दर्यांत नाका. नुस्तेमाराक शिटकावणी. पावस पावलो 121 इंचार सरासरी पार. गणपती पावलो. चौथीच्या उत्सवी सिजनात गोंय परत कोविड मुक्त. फाटले 4 दीस हेल्थ बुलेटिनाच्या कोविड चार्टात 24 वरांचे सगळे नवे आकडे 0. सक्रिय केशीस शून्यार. पोरणी पेन्शन स्कीम लागू करात. राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाची मागणी. अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाच्या रॅलीक काणकोणा येवकार. गोंयचो शिक्षक संघ वांटेकार. आणि भारताच्या यंग टीमीन ऑस्ट्रेलियाक धाडायले. गिल श्रेयसाची सेंचुरी. सूर्यकुमार राहुलाची धडाकेबाज हाफ सेंचुरी. ऑस्ट्रेलिया आड सगळ्यात चड वनडे रनाची नोंद. आणि एशियन गेम्सात बायलांचे T20 क्रिकेट सर्तीत भारताची टीम फायनलीत. बांगलादेशाक 8 विकेटींनी मारले. सुपर सब पूजा वस्त्रकाराच्यो 4 विकेटी. फाल्यां श्रीलंके आड फायनल. चंद्रयानाच्या यशा उपरांत G20च्या यशान देशवासियांक उमेद हाडली. आफ्रिकन देशांचो G20त आस्पाव जालो. भारत मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉराची इतिहासीक बुन्याद भारतांत घाली. प्रधानमंत्री मोदी 105व्या मन की बात कार्यावळीत उलयलो. गांधी जयंती निमतान 1 ऑक्टोबराक बापूक स्वच्छांजली म्हण नितळसाणीक दर एकल्यान 1 वर दिवचे. प्रधानमंत्र्याचो उलो. पहला विषय है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और दूसरा विषय है दिल्ली में G20 का सफल आयोजन. चंद्रयान 3 की सफलता के बाद G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया. भारत ने इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में फुल मेंबर बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है. जब भारत बहुत समृद्ध था उस जमाने में हमारे देश में और दुनिया में सिल्क रूट की बहुत चर्चा होती थी. ये सिल्क रूट व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा माध्यम था. अब आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है. ये है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है. और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था. 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है. आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं. आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर
या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इस गांधी जयंती के अवसर पर खादी का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। आग्वाद किल्ल्यार लायट हाऊस इव्हेंटाक लागून ट्युरिस्टांचो आंकडो वाडटलो। दिसाक 15,000च्या एंट्रीचे कॅपिंग वाडोवन 20,000 करचे म्हण मुख्यमंत्र्याची केंद्राक सुचोवणी। केंद्रीय मंत्री सोनोवालाच्या हाजिरींत आग्वाद किल्ल्यार 3 दिसांचो लायट हाऊस इव्हेंट सुरू। आमदार मायकल म्हणटा ट्युरिस्ट वाडटले जाल्यार वर्सयभर लायट हाऊस इव्हेंट दवरचो। इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल के बाद मुझे लगता है और आग्वाद फोर्ट एंड ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट 15,000 टूरिस्ट जो हमेशा के लिए विजिट करते हैं पर डे, इस फेस्टिवल के बाद इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। आई थिंक मुझे ESI को बताना पड़ेगा कि 15,000 नहीं, कम से कम इसकी कैपेसिटी 20,000 तक करो। ऑनलाइन आप जो टिकट दे रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ आके वापस जा रहे हैं, उनको वहाँ पे जो आग्वाद फोर्ट देखने लायक है उनको देखने के लिए नहीं मिलता है। दैट इज ऑल्सो कंप्लेन ऑफ द टूरिस्ट। ये भी इश्यूज आप लोग हैंडल करेंगे और आर्कियोलॉजिक ESI के साथ हम इसकी कैपेसिटी भी बढ़ा देंगे। Tell the story of this lighthouse, have some cultural programs on the fort, and the Honorable Minister has assured that he will put in a word right to the Minister concerned for tourism and culture, right to the Secretary, and see that this event happens in the evening, each and every evening, and he has already requested our Honorable Chief Minister to write to him also and to the Union Minister to start the functions, to start these programs, to start the events at Fort Aguada and also the lighthouse, so that it is not only once in a year the festival, but the festival can be 365 days. हमारा लक्ष्य है कम दिनों के अंदर हम 75 लाइट हाउस को आधुनिक रूप देंगे, जो हमारे कोस्टल इलाका में गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक। गणपती पावलो। चौथीच्या उत्सवी सिजनात गोंय परत कोविड मुक्त। आरोग्य खात्याच्या हेल्थ बुलेटिना प्रमाण फाटल्या 4 दिसांत एकय नवी कोविड केस रजिस्टर जावंक ना। एक्टिव्ह चार्टात 0 कोविड, होम आयसोलेशन, हॉस्पिटलायझेशन, डेथ बॉक्सांतय 0। हेल्थ एक्सपर्ट म्हणटा फुडले 7 दीस तरी परिस्थिती अशीच उरता जाल्यार पळोवंक जाय। चौथीच्या उत्सवी सिजनात गोंय कोविड मुक्त। 20 ते 23 सप्टेंबर मेरेनचे गोंयचे हेल्थ बुलेटिनात एक्टिव्ह कोविड, होम आयसोलेशन, हॉस्पिटलायझेशन, डेथ बॉक्सात 0 नोंद। हेल्था कडच्यान मेळिल्ले डाटा प्रमाण 20 सप्टेंबराक 36 दुबावितांची टेस्ट केल्ली, सगळे नेगेटिव्ह। 21 तारखेक 42, 22 तारखेक 201 आणि 23 तारखेक 208 जाणांची टेस्ट घेतिल्ली, एकूय पॉझिटिव्ह मेळूंक ना। हेल्थ एक्सपर्ट म्हणटा कोविड परिस्थितीचेर तांची नदर आसा। फुडले 7 दीस तरी परिस्थिती कितें आसा तें पळोवपाक जाय। आरोग्य मंत्रालयान दिल्ले निर्देशा प्रमाण कोविड सॅम्पल टेस्टिंग चालूच उरतली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। आनीक 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनीक बावटो। प्रधानमंत्री मोदीन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान सेमी हाय स्पीड ट्रेनीक बावटो दाखयलो। ह्यो 9 ट्रेनी धरून भारतांत आतां एकूण 34 वंदे भारत ट्रेनी जाल्यो। वंदे भारतान शारांची कनेक्टिव्हिटी वाडून ट्युरिजमाक नेट मेळटलो। उण्यांत उण्या वेळांत ईज ऑफ ट्रॅव्हला खातीर मल्टी मोडल कनेक्टिव्हिटीचेर सरकाराचो फोकस। ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम दूसरे को सपोर्ट करे, इसके लिए मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इन सारे प्रयासों का बड़ा लक्ष्य यही है कि भारत के नागरिक के लिए ईज ऑफ ट्रैवल बढ़े, उसका कीमती समय बचे। ये वंदे भारत ट्रेनें
इसी भावना का एक प्रतिबिंब है। ये दुर्भाग्य रहा कि पहले भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने पर उतना ध्यान दिया ही नहीं गया, लेकिन अब हमारी सरकार भारतीय रेलवे के कायाकल्प में जुटी है। मुझे विश्वास है कि भारतीय रेल और समाज में हर स्तर पर हो रहा बदलाव विकसित भारत की और एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। गोंयभर पावसाचो परत नेट। गोंय वेधशाळेन आज फाल्यां दाट पावसाचो येलो अलर्ट दिला। गडगड जोगलां मारून पावस पडटलो। 28 सप्टेंबर मेरेन नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्हय म्हण शिटकावणी। आतां मेरेन गोंयांत सरासरी 121 इंच पावसाची नोंद जाल्या। सरासरी परस 4.5 इंच मायज पडला। सप्टेंबर सोंपा मेरेन गोंयची मान्सूनाची सरासरी 120 इंच आसता। पोरणी पेन्शन स्कीम परत लागू करात म्हण गोंयचे प्राथमीक शिक्षक मागतात। शिक्षकांच्यो मागण्यो घेवन अखिल भारतीय प्राथमीक शिक्षक संघाची देशभर रॅली। गोंयच्या शिक्षक संघाचो रॅलीक काणकोणा येवकार। रॅलींत गोंयचे शिक्षकय वांटेकार। शिक्षक संघाचो अध्यक्ष म्हणटा शिक्षकांचे हेर इशू गोंयांत ना, गोंयच्या शिक्षकांक ओपीएस जाय। हे यात्रेचो मूळ जो उद्देश आसा तो रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेन्शन स्कीम म्हणजे जुनी पेन्शन योजना आसा ती सरकारी कर्मचाऱ्यांक लावची हो एक मेन हेतू आसा आणि 4 तेंचे आनी ऑब्जेक्टिव्ह आसा जेचेर हांव आतां कांय सांगना कारण ते बाकीच्या स्टेटीक रिलेटेड आसा, आमच्या स्टेटीक तितले रिलेटेड ना। तर आजची ही जी यात्रा जातली आतां काणकोणच्यान आमची 9:30 जी स्टार्ट जातली ती साधारण 11:30 म्हटल्यार मडगांव पावतली। थंय आमची एक जाहीर मिटींग जातली। थंयसरल्यान मागीर आमची यात्रा आसा ती बोडगेश्वर टेंपल एरिया बोडगिणी हांगा जातली। थंय एक मोठी जाहीर सभा जातली। साधारण 500 सुमार शिक्षक आमचे थंय आसतले आनी हांगा जे शिक्षक जमलेले आसा ते पळोवन म्हाका खूब आनंद जालो आसा कारण खूब शिक्षक हांगा जमलेले आसात। आनी बोडगेश्वराच्या जी आमचे जाहीर सभा जातकूच थंय प्रेस कॉन्फरन्स आसतली। जे नॅशनल लिडर आमचे येयले ते प्रेस कॉन्फरन्स करतले आनी तेज्या मागीर यात्रा आसा ती पत्रादेवी वयतली। थंय आमची एक कॉर्नर मिटींग जातली आनी कॉर्नर मिटींग जातकूच यात्रा आसा ती महाराष्ट्रान पळयतली। आमचो उद्देश एकूच आसा ती म्हणजे जुनी पेन्शन योजना सरकारा कडेन सगळे रिलेशन मेंटेन करून आमी ही मागणी करता। आमकां आनी कसलोच इशू करपाचो ना हांगा। आमी फक्त एक जुनी पेन्शन योजना आमकां जाय ही मागणी करता। चिखले ईव्ही कदंबाक एक्सिडेंट। वेळ बरो म्हण कोणाकच मार लागूंक ना। टॅक्सी अकस्मात मदीं आयिल्ल्यान एक्सिडेंट जालो म्हण लोक सांगतात। टॅक्सीक चुकोवंक कदंबा भायले वटेन काडली। ती सापूच भायर गेली आनी रस्त्या कुशीकच्या दुर्गारा आदळ्ळी। एक्सिडेंट जाल्ल्या वॉल्तार गाडयो खंय फास्ट वतात थंय स्पीड ब्रेकर घालचो म्हण लोक मागतात। बस येताली अशी आनी ते सायडीक गाडी आसलेल्यो वो टॅक्सीवालो हांगा आशिल्लो। हांगाच्यान असो फुडें गेलो म्हणून तो बसवालो त्यो गाडयो सेव करपाक गेलो एका सेव करपाक गेलो आनी थंय मारली दुर्गा। कितली वर्सां जालीं हांगा आदनेऱ्यो जाता आनी एक्सिडेंट जाता आनी प्रत्येक वर्साची स्टोरी। कितले फाटी हांकां सांगलां हांगा स्पीड ब्रेकर घाला म्हणून एटलिस्ट टर्नाचेर लोक स्लो येतले। दिस इज अ व्हेरी डेंजरस एरिया। हिंगा हास्मा बार म्हणून आमचे चिकाले आनी थिंगा चडश्यो गाडी भायर पावताय आनी जायते फावटी एटलिस्ट 15-20 फावटी दुरीक मोडीत आसता मोडला आसता तेंचे। सो दिस इज अ डेंजरस टर्न। कोण येताय तेणी मातशें स्लो येवपाक जाय हिंगा ह्या टर्नाचेर कित्याक जायते फावटी भितरल्यान बारीक 2-3 रोड आहाय लोकूय भायर सरता आनी हे टर्नाचेर सगळ्यो गाडी भायर पावताय। सो हिंग मिस्टेक कोणाची एक गाडी रॉंग सायडीक दिसता पूण कोणी कोणा सालबार केलो ते कांय सांगपा जायना आतां पूण दॅट वील बी डन बाय पुलीस। हिंगा पावलो म्हणटकीर ही गाडी पार्किंग आहलोली हिंग पार्किंग आहलोली ती मागीर तेणी तो मुखार घेवन येतालो। कसली गाडी ती? ही गाडी मुखार घेवन येतालो आनी हे सायडीक गाडी वयताल्यो। बस मातशी फास्ट आहलोली ती तेणी हेको कंट्रोल जायना म्हूण तेणी ते सायडी मारून गेली। सरकारान साळ न्हंय नितळ केल्या उपरांत अंदू नुस्तें बरें मेळ्ळां म्हण बेतलांतले नुस्तेमार उमेदीर। आतां न्हंय नितळ आनी खोल जाल्या। नुस्त्यां खातीर पोशक जाल्या।
हॉटेलवाल्यांनी न्हंयत सिवेज सोडची न्हय म्हण नुस्तेमारांचो उलो. न्हंय नितळ केली म्हण नुस्तेमार सरकाराचे उपकारी. दर 2-3 वर्सांनी खंय सरकारान साळ नितळ करची. ह्या वर्सा आमची रिवर्साल निवळ केल्ल्याक जी खाऱ्याबान्या वयल्यान जी निवळ केल्यात ते थंय उदक स्टॉप जावन रावना आनी ह्या वर्सान ते सगळे पावसाचें उदक सगळे देंवोन येवन रिवर मातशी क्लीन बरी जाल्या. शिणाणे एक वयर पडटा आनी थोडे फातरान पडटा, डीप पडटा जाल्यार एक 5 मिटर या 8 मिटराचेर वयतात. ते आमचे बुडपी आसा ते वचून विदाउट ऑक्सिजन वचून काडटा. एक शिणाणे काडटा जाल्यार तो आख्खो वचून तेका तो आपलो दम धरता आख्खो आनी ते शिणाणे एकदां 5 येता, एकदां 4 येता, एकदां आख्खे 10-12 येता. ते एकदांच काडपाक जायना, तेका टायम लागता काडून. एक तुका आतां सकाळी एक सुकी भरता म्हळ्यार तो बुडपाक लागल्यार वारभर तर लागता शिणाणे काडपाक. सगळ्यांक त्रास पडटा शिणाणे. आनी तिसऱ्योय तश्योच. तिसऱ्यो सकयल पडटा जे न्हंयचे भितर पडटा तेकाय खूब त्रास पडटा काडपाक. तेका सकयल कोबले व्हरचे पडटा. कोबल्यान ते मागीर आख्खे निवळ करून हातीन मागीर ते भरचे पडटा वयली माती काडून. आनी ती तिसरी मातशी रुचीक आसता बरी सारकी भितर जी आसता ती आनी मोठी आसता. वेर्नासून रिवर ती हांगा म्हणजे मोबर पर्यंत पावल्या तेन्ना ती साफ करूंक नासली. जेन्ना आतां पळय ह्या वर्सा साफ केली गेल्या वर्सा तिसून नुस्तें हें उदीक सारकें निवळ येता, क्लीन येता आनी तेका लागून तिसरी जॉब सगळें हें बरें रावता. आनी जेन्ना पळय दुशीत पाणी आसता आतां थोडे खाऱ्या बांदार दुशीत पाणी आसलें पळय म्हणजे गदूळ सारकें पाड जाल्लें त्यान मागीर ते हांगा येयल्यार सगळे काबार जाताले. नुस्तें तिसरे कालवां आतां हे साफ करून बरें केलां. आनी ती कमीत कमी 2-3 वर्सां पण साफ करपा जाय. म्हणजे गेल्या वर्सा पळय आसले म्हणजे जवळ जवळ 8 वर्सां सुमार तिसरे हे जाले. गेल्या वर्सा 8 वर्सां 8-9 वर्सां जे की आता जे स्वाती नक्षत्रांत पावस पडटा पळय तेन्ना ते तिसरे तयार जातात हे थेंब वचून. आनी जे पळय आतां हॉटेलां जाल्यात तेमचे ते पळय दुशीत पाणी येताले ते काबार जाताले. आतां दुसरें कितें जालां पयलीं म्हणजे नुस्तें सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हयन्यांत अशें की तेमकां खतां पडटालीं. खतां म्हळ्यार एक द्वेस जाताले. ते जेन्ना पळय ते शेतां रोयताले आनी शेतां ते सारें येताले आनी ते हें जाताले आनी नुस्तें सुद्दां माल पडटाले. आतां गेल्या वर्साच्यान तिसरे शिणाणे इतलेच जाल्ले म्हणजे आमचे थोडे लोक अशे आयले वेळीप समाजाचे म्हणजे अशें आख्खी जमीन गिरीन जाल्ली हांगा रिवर्सार हेतून आनी ते बारीक आसतना काडून घेवन गेले. ते तर 1 वर्स रावता न्ही जाल्यार सारखे मोठे जाता आसले शिणाणे. पेडण्या हंसापूरचो फोटू मळीक फाटलीं 15 वर्सां जालीं मळ्यार वयता. तवशी, भेणे, घोसाळीं असले भाज्जेचें पीक काडटा. शेत करूनच पोट भरता म्हण फोटू मोठ्या उमेदीन सांगता. शेतकामाक ताका घरांतल्यांचोय हातभार लागता. तरणाट्यांनी नोकरेच्या फाटी लागचे परस शेत मळे रोवचे म्हण फोटूचो उलो. खासा रिपोर्ट. काकडी घातली, दोडी आहात, भेणे आहात, कोकण दुदी आहात. म्हाका सांगा आता ही चतुर्थीच्या हेका खातीर काय तुम्ही पारंपरिक पारंपरीक आमी कायम घालता. जवळ जवळ तरी म्हटल्या 10-15 वर्सां जाली. ही जे तुमकां उत्पन्न जे मेळटा तुम्ही विकप बीन कशें कितें? पेडण्या हॉर्टिकल्चर घालता. आमचें शेत म्हटल्यार आमचें जिवन न्हू. तेतूनच आमकां कितें तरी मेळटा. सर्वीस कितें आयज फाल्यां सगळ्यांकूच काय गव्हर्मेंट धरून जावंक सोदता जाल्यार मेळपाकच ना न्हू. बरें आमी आमचे आतां भुरग्यांच्या 2 भुरगीं हांव बायल 4 मनशाचे पट बशीन आतां आमकां आवड शेतीची. कित्याक आतांच्या तरणाट्यांनी भुरग्यांनी पासून शेतीच करा. सर्विसे पेक्षा शेती म्हत्वाची आहा. कित्याक आपूण करता तेतून आपणाक उमेद आसता न्हू. आणि एकंदर एक तरणाट्यां खातीर खंय तरी प्रेरणा दिवपा खातीर हे जे आमचे मळीक जे आसात खूब बरें काम हांगा करीत आसात. एकंदर तांकां हे एरियान ह्या ज्या एरियान गवारेड्यांचे सुद्दां खूब त्रास जाता पूण ते त्रास सगळे सहन करून हसत आणि सगळ्यांक वांगडा घेवन ते आपल्या घरातले बायल मागीर तेंच्या भुरग्यां वांगडा ही जी पीक जे आसा वर्षभर ते घेत असतात. आणि हे जे पीक आसा जे गावठी जे तवशी आसात, भेणे आसात आणि वेगळे जे भाजी आसात ते भाजी
लोकां मेरेन पावपाचें काम ते करतात आनी तातूंतच ते आपले पोट भरप ते करीत असतात. खरें म्हटल्यार आयच्या तरणाट्यांनी जाणट्यांचे जे जमीन आसा, आपले बापायचे जे बापूय एक कला करतालो ती कला खंय तरी फुडें व्हरप अशें तांच्यांनी म्हटलेलें आसा की शेती ही करप. शेती ही जी आपली भारताची मेन सोर्स आसा आनी त्या शेती कडल्यानूच आमकां आयज जे आमी खाता ते शेतकरी आसात म्हणून आमी आयज जगता अशें तांचें म्हणणें आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. भारताच्या यंग टीमीन ऑस्ट्रेलियेक धाडायले गिल आनी श्रेयसाची सेंच्युरी. सूर्यकुमार यादव आनी KL राहुलाच्या आक्रमक हाफ सेंच्युरीच्या नेटार ऑस्ट्रेलियाक 400 रनांचे टार्गेट. ऑस्ट्रेलिया आड भारताचे हे सगळ्यात चड वनडे रन्स. रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, बुमराह, सिराज नासतना राहुलाच्या टीमीन ऑस्ट्रेलियाची करड काडली. एशियन गेम्सांत बायलांच्या T20 क्रिकेट सर्तींत भारत फायनलींत. बांगलादेशाक 8 विकेटींनी मारले. सुपर सब म्हण टीमीत आयिल्ले पुजा वस्त्रकारान 4 विकेटी काडल्यो. पुजाचे घातक बॉलिंगेच्या नेटार भारतान बांगलादेशाक 51 रनांत गुठलायले. उपरांत 8 ओव्हरी 2 बॉलांत 2 विकेटी दिवन टार्गेट गाठले. फाल्यां श्रीलंके आड फायनल. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.